आमच्या दोनिया आनी सडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कुड्यान रगत आत्मोन देवपण आमच्या आनी आख्खे संवसाराच्या पातकांच्या फारीपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां 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 खातीर सासणाचे बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या बोमोगाळ पुताची आमच्या दोनिया आनी सडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कुड्यान रगत आत्मोन देवपण आमच्या आनी आख्ख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीपणा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कोर 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 सासणाचे बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या बोमोगाळ पुताची आमच्या दोनिया आनी सडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कुड्यान रगत आत्मोन देवपण आमच्या आनी आख्ख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां 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 खातीर सासणाचे बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या बोमोगाळ पुताची आमच्या दोनिया आनी सडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कुड्यान रगत आत्मोन देवपण आमच्या आनी आख्ख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीपणा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कोर 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 आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कोर
आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कोर. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या भोव मोगाळ पुताची, आमच्या दोनी आनी सडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कुड्यान रोगोत आत्मोन देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीपणा खातीर, जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां 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 खातीर, पवित देवा, पवित सोरपोदवेदारा, पवित मोरनावीन आमची आनी आख्या संवसाराची काकूत कोर. पवित देवा, पवित सोरपोदवेदारा, पवित मोरनावीन आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कोर. पवित देवा, पवित सोरपोदवेदारा, पवित मोरनावीन आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कोर. सासणाचे देवा, तुजे काकुतीक शिमेर ना, तुज्या पुताचे मायेचें भांडार सोंपना. आमचे तुजी दयाल नदर घाल, आमचे ताई तुजी काकूत वाडय. आमच्या आगोट काळांत आमी निराश्य आनी अविस्वाशी जावं नये. व्हडले विस्वासान तुजी पवित कुशी पाडून तीच काकूत आनी मोग आमचे सोबे आसूं. तेज क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कुरपेन बोलोले सर्वेस पो तुझ्या थंय सावस्त्रामध्ये तू सदो तुझो पूत जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज पवित्र सभाक कसलीच रीत पाडी ना, पूण ह्या सकाळच्या मागण्यांत आमी आयज वांटो घेता. आयज पवित्र सोनवार, तर बराबर ह्या पवित्र सभेच्या मागण्यांत आमी वांटो घेतले. आनीक आमची मागणी देवाक आमी उबारतले. जेजूक एक निमणो सांगात ताच्या मरणान आमी ह्या मागण्यांतल्यान दिता. तर बरे भाशेन ह्या मागण्यांत वांटो घेवया आनीक आमचें जें सगळें कितें मेल्लें आसा तें देवाक उबारुया. जावं आमची परिस्थिती, जावं आमचें खासगी जिवीत, आमच्या फामिलीचें जिवीत, वो घोडये आमचे जॉब्स, हेर सगळें जें कितें आमकां दिसता मेल्लें आसा, मरूंक पावलां, तें जेजू बरोबर आमी ह्या मागण्यांत उबारुया. सकाळचें प्रार्थन आमकां मेळटा सकाळचे मागणे ह्या पुस्तकार पेज नंबर 347. सगळीं उबी रावया. देवा म्हज्या आदाराक तूं पाव, दुनिया
म्हाका आदार दिवंक ताकीद कर. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. आमी गीत करुया. गायनाचो चेलो I-25, पेज 132. स्तोत्र आमी गायतल्या ते आमी हे पद्दतीन गायतल्या. पयलो श्लोक म्हज्या उजवे वाटेन आसा ती गायतली. दुसरो श्लोक म्हज्या दावे वाटेन. सगळीं बरोबर प्रतिगान. आपल्या एकल्याच पुताच्या मरणाक दूख करता तशीं ती ताच्या मरणाक दूख करतलीं. कित्याक दोनयाच्या निरपराध्यांचो ताणें जीव काडलो. उजवे वाटेन. देवा तुका उलो मारता म्हजे मागणे आय. दुस्मनाचे म्हाका भेट दिसता म्हाका राखून दवर. हे पडे नश्ट्याचे पेंडे वायट करपी सगळे सोंपल्यात म्हाका लिपोवन दवर. तोरसादी भाशेन आपल्यो जिबो पाजून काडटात. बाणा वरवीं आपलीं विकाळ उतरां सोडटात. दोडेक रावून निरोप्रांद्याचेर मोगतात. कोणाक बिये नासतना सोटकून आपलीं बाणां चुकतात. गुडमेल करून नोश्टी कर्तुबां येवसून काडटात. वास मोयमाचे ते घरां विचार करतात. कोण पडेलो रे अशें म्हणटात. आमची उबी कामां वचून काडटलो. जो तोच कोणाक तपासून काडटा आनी काळजाचो ताव घेता तो सोदून काडटलो. देव तांचेर आपले बाण सोडटलो. कळो नासतनाच तांकां चुकून करतलो. तांची ती जीप तांचे निसंटोन करतली.
तांकां पळयतात तितली तकली हालोवन वेतली. तेन्ना सगळ्यांची भिरांत येतली. देवान कितें केलां तें ती सांगतली. अशें कित्याक केलां तें तांकां समजतलें. धर्मवन मनशां सर्वेस्परा सवे संतोस्तली. ती ताका शरणां वेतली. सगळीं प्रमाणीक काळजां वडवीक भोगतली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदां सदां काल आमेन. ह्या स्तोत्रांत आमकां इजाकिया पिढेन आसलेलो आनी मनाचे दोनीर आसलेलो मेळटा. इजायास प्रवादी ताका मेळटा आनी देवाचें उतर परगडटा आनी आपलें जिवीत बदलून नवें जिवीत आपणावंक फरमायता. देव ताका पिडेंतलो सोडयतलो म्हूण सांगता. तेन्ना इजाकिया देवा लागीं प्रार्थना करून आपल्या जिविता पासत रुदोन करता. आमच्या जिवितांत नवसुर्णी हाडल्यार आमकां पेकोनी मेळटा. आमी दर एकल्यान देवाक सदांच आमच्या काळजांत दवरून सगोट देवाक सुपूर्द तोच देव आमकां उलो मारता. इल्लोसो वेळ जें कितें आमी आयकलां आनी गायलां तें आमच्या मनान घडोवया. पयलें प्रतिगान सगळीं बराबर. आपल्या एकल्याच पुताच्या मरणाक दूख करतात तशी ती ताच्या मरणाक दूख करतली. कित्याक दोनयांच्या निरपराध्यांचो ताणी जीव काडलो. दुसरें प्रतिगान. कोणाच्या कास्तींतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा. हांव अशें चिंततालो म्हजे जोडले गिरायक संवसार साणून वचूंक जाय. उरलोलीं वर्सां नरकांत हांवें आतां जाय. हांव अशें चिंततालो जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराक देखचो ना. पृथ्वेर जियेतल्या एकल्याक पर्यान देखचो ना. घोड्याच्या तुंबोवरी म्हजो तुंबू कांठीकताय. पिंट्या बरी चीण म्हजी कोडून कुशीक दवरताय. सकाळ पर्यान वाट पळेवन हाय हुय करून रात काडटा. म्हजीं हाडां तो सगलीं शिवां भाशेन म्हूण मोडटा. शेका भाशेन हांव रडटा. थोड्या बरी फिरगता. दोळे तकले वयर पडून जेवणाक सैवा पाव म्हाका. खोंत गेली आयली शांती. मोरना नरका खोरींतलो तुवेंच राखलोय जीव म्हजो. सगळे म्हजे पाप तुवें नदरे वेलें भायर मारलें. नरक तुका गिरलिना. मरण तुका बरणिना. खोरीत वेता ती सगलीं तुज्या उतराक रावनात. जिवी आसात तीं तुका म्हजे भाशेन किर्तितात. बापूय भुरग्यांक कळयतात.
तुझी ओसूल पासावणी सर्वेस्परा म्हाका पाव किन्नऱ्यो दोरचीत पोर तुज्या ओशीत मंदिरांत तुका गितां गायतले हांव. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदियानानी सदां सदांकाळ. आमेन. सगळ्या स्तोत्रां मदें हें निमाणें स्तोत्र. ह्या स्तोत्रांत आमकां सगळ्यांक स्तोत्रकार देवाक फावो ती महिमा आनी वाखाणी दिवंक उलो करता. मंदिरांत तशेंच सृश्टीन ताची महिमा पळोवंक आनी दिवंक उलो करता. सगळ्या मनशांनी आनी जीव प्राण आसलेल्यांनी देवाक वाखाणचो म्हूण सांगता. आमी आमच्या जिवितांत सुखां तशेंच दुखां वेळार देवाक दिनवासूंक आनी ताका महिमा दिवंक फावो. तिसरें प्रोदिगान सगलीं बराबर. हांव मेल्लो पूण आतां सर्व सदांकाळ जिवचो आसा. मरणाच्यो आनी एमपणाच्यो चावयो म्हज्या हातान आसा. तुमी गीत गायतले हांव गायनाचे चेल्यार अंक E9. E9. पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाचे पदवेन बांदलोले मळो पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करा. सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करा. देवाची व्हडली वर्ती कर्तृत्वांनी हाडून सर्वेस्पराची वाखाणी करात. सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवाची सोर नाशिल्ली महिमा सोमरून सर्वेस्पराची वाखाणी करात. सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची वाखाणी करात.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तिसरें प्रतिगान. हांव मेल्लो पूण आतां सर्व सदां काल जियोचो आसा. मरणाच्यो आनी हेमकोंडाच्यो चावयो म्हज्या हातान आसात. ओजियस प्रभुदेच्या पुस्तका वेली वाचून. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आपल्या दोळडीरपणान ती म्हाका सोदतली. येयात सर्वेस्पराशी परतून वचुया. ताणें आमचे कुडके करून उडयतले, पूण तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां धर्नीस शेवटिली, पूण आमचे गाय तो बांदतलो. एका वो 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवंत करतलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतले. सर्वेस्पराची उडो घेवन मौन लावया. बाबा बेगिलो, आमी पुनर्जिवन जाल्ले जेसूक आशीन रावता. सगळीं आमी गायड जाल्लीं मनशां, सगळीं आमी पातकान बुडलेलीं मनशां, सगळीं आमी ह्या संवसाराच्या राटावडींनी आसलेलीं मनशां. तोच जेसू आमकां आपल्या पुनर्जिवनपणान नवो जीव, नवें बोड दितलो. ताच्या ह्या पुनर्जिवनपणाक आमी किरीत भाशेन उल्हासान मुरगोटून आनी बडी उमेदीन ताका आमी घेवंक तयार आसूं. आमकां सगल्यांक अदीक आनी अदीक कुरपेन आनी उत्सवान भरून आमकां आज ह्या वेळार आनी दर घडयेक आयच्या दिसार तयार रावून कृपा मागून घेवया. जाबाब प्रतिगान सगळीं बाराबर गावया. क्रिस्त आमचे खातीर खालतो जालो, इतलो खालतो की कुर्साचे मरण ताणें सोंसले. देखून सर्वेस्परान ताका वयर उबारलो आनी हेरा सगळ्या नांवां परस अदीक व्हरतें नांव ताका दिलें. भाव भयणीनो, जाकारियासाचें गीत गावन पवित्र सभा दर सकाळीं देवाक वाखाणटा. हें जाकारियासाचें गीत आमी आतां गायतले. तें मेळटा पान 499, 499. प्रतिगान सगळीं बाराबर गायतले. संवसाराच्या सोडवणारा आमचे तारणकोर, कुर्सार मरून आनी रगत वारून तुवें आमकां सोडयल्याय. आमच्या आदाराक तूं पाव सायबा. उजवे वाटेन. इस्रायलाच्या देवा सर्वेस्पराक वाखाणणी, आपली पोरशीक भेट दिली, दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विसलोल्या चाकरा दाविदाच्या गोराण्यान एक बोडवून तारोखा सर्वेस्परान उपचयलो. दुस्मानाच्या चौक्यांतली आमकां सोडून गेलो. आमचो देश सुतोल्यांच्या हातांतली सोडयलो. म्हाका आपल्या भोक्तीवन संदेशकारांचे तोंडी जें ताणें बसायलोलें तें आतां देवान पाळ्ळें.
आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय तांचे लागीं स्थापलो कोरारास मोरार हाडलो अब्राहम आमच्या बापाय दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणी ताणें आयज शेकी उगडास केलो दुसऱ्याच्या दांती सुटून सगळे वेग सोडून सगळी पवित्र जावन सुखां दितलो आपणा मुखार सदां काल आपणाची चाकरी करून आमकां फावो करतलो अशें ताणें बासायल्ले बाळका मोशा प्रितीच्या परत्या तोरा देवाचो विचलोलो संदेशकार म्हूण लोक तुका पाचारतलो सर्वेस्पर येता तेन्ना ताची वाट तयार करच्या काळजा मनां जागोवच्या ताचे फुडें वेतलोय आदले जिवीत सोडून दिवून काळजा मनान सोडून ताचो रस्तो नीट करून व्हडल्यान उलो मारतलोय पातकां बोगसणे मागून आत्मो शुद्ध नितोळ करून सोडवण तारण जोडून घेवंक तूं पोरजेक शिकयतलोय काळोखान मनां सावळेत नवो वाड मारतलो शांतीच्या मार्गार चलून आमकां वाट दाखयतलो दोयाळ मोगाळ काळजाच्या देवाचे करुणायेन आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सूर्या उदेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या आदि आतां आनी सदां सदां आमीन. प्रतिगान सगळीं बराबर. संसाराच्या सोडवणारा आमचे तारण कर कुर्सार मरून आनी रगत वारून तुवें आमकां सोडयल्या आमच्या दाराक तूं पाव सायबा. जेजू सोडवणारान आमचे पासत कोश्ट सोंसले. ताका निकी पिलो आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवन जाला. ह्या आमच्या सोडवणाराक आमी प्रार्थुया. आमचो जबाब जावन दी. आमची काकुतकोर सोमिया म्हणुया. आमची काकुतकोर सोमिया. क्रिस्ता आमच्या सोम्या तुजी आवय कुर्साशी उबी आसली. आमी कश्टवता तेन्ना तुज्या तारुणाक कश्टांनी आमकां वांटो मेळूं. जबाब आमची काकुतकोर सोमिया. आमच्या सोडवणाराक जमनीर पडटल्या गोवाच्या कोणये वरवीं तूं मेलय. नव्या जिवितांत आमकां तुजे भोंवतणी एकठांय. जबाब आमची काकुतकोर सोमिया. जेजू आमच्या बऱ्या गोवड्या फोंडान तूं लिपून रावलोय. आमचे कोरे जिवीत देवाक सोवें आसा.
ताका आमचो मोग करूंक आमकां शिकय. आमची काकुतकोर सोम्या. जेसू नव्या आदावा नितीवंत मनशांक सुटका दिवचे खातीर तूं मेल्ल्या मदें देंवलोय. पातकांत मेल्ल्यान ती तुजो तालो आयकून जिविताक उठून शिंकोर. जबाब आमची काकुतकोर सोम्या. जिव्या देवाच्या पुता, पवित्र स्नानान आमी तुजे बोरी मेल्या. तुज्या बराबर उठून देवा सोवें सोदांकाल जिवंक आमकां फावो कोर. जबाब आमची काकुतकोर सोम्या. जेजू आमच्या सोडवणारा, तुज्या इश्टां पासत तुवें तुजो जीव दिलोय. तुवें आमचो मोग केलाय, तसोच आमी एकामेकाचो मोग करूंक पावूंक. जबाब आमची काकुतकोर सोम्या. जेजू आमच्या पातकां खातीर तूं मेलोय. आमच्या जाग्यार तूं आसाय. हो तुजो येदो व्हडलो मोग आमी सदांच नियाळूंक तूं आमकां शिकय. जबाब आमची काकुतकोर सोम्या. सोम्या, आमचे पासत तूं मन्ना खालती जालोय. जिवितान निराशीपण, वादळ मोड आनी काळी कुपां उपरासतात तेन्ना आमचो बावाट हालोवंक दिवं नाकाय आनी आमकां बापाचे कुशेक विस्वाशी रावूंक आदार दी. जबाब आमची काकुतकोर सोम्या. जेसू सोम्या, सदां व्हांवतली जिवी झोर तूं. मरणांत लेगून तूं जैतिवंत. तुज्या पुनर्जिवनपणान आमकां सगल्यांक जैत मेळचे पासत आमच्या राज्याचेर, आमच्या देशाचेर, आमच्या गांवचेर, आमच्या गोराब्यांचेर तुजी नदर घाल आनी मरणादीक परिस्थितींतली उठून तुजे बराबर पुनर्जीवन जावंक आमकां फावो कोर. जबाब आमची काकुतकोर सोम्या. आनी सगळी आमची मागणी एक करून बरोबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां कारणीत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुजो एकलोच पूत मेल्ल्या मदें देंवलो आनी जिवन जालो. ताचे बरी निकी पिल्लेले तुजे पोरजेक ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं सासणाचें जिवीत फावो जावं हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. निमणो आशिर्वाद आमी घेवया आयचो हो दीस जेन्ना जेजू फोंडान निकी पिल्लो आसा आमच्या मनान दवरुया आनी जेजू पुनर्जिवन जाता मरणाचेर जैत व्हरता हें मनान दवरून आख्खो दीसभर मरणादीक जें कितें आसा ताचेर आमी जैत व्हरत रावुया. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आयज सांजे
आमचें रात जागरण 11 वाजता सुरू जातलें.